एज अ मंडळ अध्यक्ष माझी ड्युटी माझ्या मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टीक जाता तितली आमी वाडोवपाची संख्या करपाचें म्हजें कार्य. ताका लागून हांव मंडळ अध्यक्ष आसा. म्हाजे पार्टीची दारां सदांच ओपन आसा. जितले कोण आमच्या भितर येवंक शकता आमचे दारां सदांच ओपन आसा. पूण आजून पासून पार्टीन कॅन्डिडेचेर म्हणून हें उरना. आयज सगळें हायप जाल्लेलें आसा. नेवांग आडत्यांनी टिकेट डिक्लेअर केली म्हणून तशें कांयच जावंक ना. हांव सांगूंक सोदता परत सगळ्या वास्कोकारांक की दाजी साळकार हें आपलो सपोर्ट आमकां दिवपा लागून BJPक दिवपा लागून तो अनकंडिशनली भितर सरलेलो आसा. आयचे डेटीक आमचो वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदाच आहा. BJPचो आमदार कार्लोस आल्मेदाच आसा. अध्यक्ष ह्या नात्यान म्हाका थंयसर वयचोच पडटा आनी हांव थंयसर गेलां आनी वास्कोन इंडक्शन केलेलें आसा. वास्को मतदारसंघान पयलीं BJP म्हणून कार्लोस आल्मेदाक 8,500 वोटींग पडलेले आनी दाजी साळकार इंडिपेंडंट हेका 7,000 वोटींग पडलेले. म्हाका एक खुशीची गजाल आसा, हे दोनूय जाणां आमच्या पार्टीन आसा म्हणजे आमची वोटींग जवळ जवळ 15,000 वोटींग जाल्लेली आसा. म्हणजे वास्को मतदारसंघान BJPची 15,000 सारकें अखंड वोटींग आशिल्लें. त्या कारणान हांव खूब खूश आसा. आयज आमी सगळ्यांक म्हणटा पळय, तुमी आमच्या वास्कोच्या आमदारान सुद्दां म्हटलें की आपल्या फाटल्यान सगळे कावन्सिलर आसा. नो डावट आयज आमचो आमदार कार्लोस आल्मेदा आसा. आमी 100% तेच्या फाटल्यान आसा. पूण जेन्ना पार्टी सांगतली एकूच खंयचे तरी खटकलेलें हांवें दिसता की काल आमच्या आमदारान एक स्टेटमेंट केलें की दीपक नायक आपलो फ्रेंड पूण ही इज नॉट माय हार्डकोर सपोर्टर. पूण एक्चुली सांगचें म्हटल्यार कार्लोस आल्मेदा म्हाजो आतांचो फ्रेंड न्हू, खूब वर्सांसून फ्रेंड म्हाजो तो. आनी तेच्या फाटल्यान हांव सदांच आसा, 100% तेच्या कडेन आसा. आनी हार्डकोर सपोर्टर म्हणटा पळय तो हांव भारतीय जनता पार्टीचो. भारतीय जनता पार्टी जो उमेदवार म्हाका दिता ताका निवडून हाडपाची जबाबदारी म्हाजी आसतली. इतलेंच न्हू जाल्यार खंयचो तरी हांव सुद्दां एक दावेदार आसा. म्हाका सुद्दां एक तिकेट मेळपाची इच्छा आसा. हें सुद्दां हांव मान्य करता. पूण फाल्यां सकाळीं पार्टीन समज कितें एक डिसिजन घेतलें जाल्यार त्या पार्टीच्या डिसिजनाक हांव सदां आसतलो. ही एक मायनर पार्टी न्हू. दर्यांतसून समज एक 4-5 घडप उदीक सुद्दां काडलें तर आमच्या लोटे उदीक काडलें जाल्यार कांय पार्टीक फरक पडना. दीपका असले 10 जाण सुद्दां समज गेले जाल्यार पार्टीक फरक पडना. पूण पार्टी समज कोण ना न्हू ते पार्टीचें कार्य चालूच आसतलें. ही जी पार्टी आहा ती झिरोनसून वयर सरलेली आसा. आयज जी दीपक नायकाक आयडेंटिटी आसा ती भारतीय जनता पार्टीक लागून. दीपक आयज क्लेम करता टिकेटीक लागून ही भारतीय जनता पार्टीक लागून. समज भारतीय जनता पार्टी म्हाज्या फाटल्यान नासलेली दीपक खंय आसपाचो. आयज दीपक खंय तरी लायमलायटीन आसा, खंय तरी क्लेम एक MLAचे टिकेटीक क्लेम करूंक सोदता भारतीय जनता पार्टीक लागून. समज दीपक असले मनीस समज गेले सुद्दां न्हू जाल्यार दुसरे 10 दीपक तयार करपाची क्षमता भारतीय जनता पार्टीन आसा. आयज जे कावन्सिलर जे आसा पळय आमचे कावन्सिलर आसा, नो डावट आमच्या वास्को आमदारान डिक्लेअर केलेले भारतीय जनता पार्टीचं पॅनल म्हणून. आनी त्या पॅनलाच्या BJPच्या पॅनलाचेर आमी इलेक्ट जाल्लेले आसा. हितून इक्वल रोल आसा. आमच्या आमदाराचोय रोल आसा, तसोच भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेटूय म्हणून आमकां वोटींग पडलेलें आसा. हांव सांगूंक सोदता म्हाज्या वॉर्डान जे म्हाका वोटींग पडलेलें आसा ते थोडे भारतीय जनता पार्टीचे म्हणून वोटींग पडलेलें आहा आनी थोडे म्हाजे पर्सनल वोटींग पडलेलें आसा. जे कावन्सील इलेक्शन आनी MLA इलेक्शन वास्ट डिफरंट आसता. सो ते आमी कंपेर करपाक जायना. सो यू रिक्वायर्ड ब्लॉक कुड बी रिक्वेस्टेड. म्हाका जाल्यार दिसना की म्हाका आमचो ब्लॉक म्हाका दिसना कोण आमकां सोडून वयतले काय. आमी इंटॅक्ट उरतले हें म्हाका खात्री आसा. आयज आमच्या वास्कोचे आमदार बाब कार्लोस आल्मेदान 10 वर्सां नांव कमयलेलें आसा. 10 years तो केन्नाच वास्को हिस्ट्री जावन हिस्ट्री केलेली 2 फावटी MLA म्हणून इलेक्ट जाल्लो आसा. आनी तेजेर एक काळो डाग ना. डेव्हलपमेंट वायज हांव सेपरेट म्हणटा पूण तेजेर एक काळो डाग ना. तेणी कितें करप्शन केलां जावं कितें केलां म्हणून वायट कांयच ना. तो इज व्हेरी गुड MLA, नो डावट 100%. पूण हांव सदांच म्हाज्या पार्टी वांगडा आसतलो. फाल्यां सकाळीं कार्लोस म्हाजें फर्स्ट प्रिफरन्स पार्टीन कार्लोस आल्मेदाक टिकेट दिवपाची. हांव अजुनूय सांगता म्हाज्या आमदाराक कार्लोस आल्मेदाक टिकेट दिवपाची आनी ताका हांव मरण काम करून इलेक्ट करून हाडटलो. सो फायनली विल बी अ लॉयल सोल्जर. जे कोणाक सांगता ताका तूं सपोर्ट करता. 100%. जो पार्टी सांगता पळय